म्हापशाचो एक प्रतिष्ठीत नागरीक जो समाज सेवेक सगळे कडेन जो वांटो घेतालो आणि जो नवीन जी कार्यकारिणी आता म्हापशाची ग्रामदेवताची शांतादुर्गा धांडली आसा त्या देवस्थानाचो आता तो अध्यक्ष जाल्लो आणि तसोच तो खोर्ली कोंकणी जातीचो अध्यक्ष आसा. ह्यो शिरीष दिवकार हेका काल शुक्रार दीस राती कडेन अकस्मात मरण येयलें म्हणजे कितें सद्याचे शिगम्याचे दीस आसा आनी शिगम्याच्या दिसान प्रत्येक वाड्यार तेंची रोमटां चालू आसात. मेनली म्हणजे जी म्हापशाची ग्रामदेवताची शांतादुर्गा आसा तेचे जे व्हड आहा ही 15 दिसांची आनी त्या पयलीं सगळे म्हापशेकार सगळे प्रत्येक वाड्यार आपापल्या वाड्या प्रमाणे रोमाट घालता आनी हे रोमटाक तेणी त्यो ढोल आनी ताशे जेन्ना वाजयता तो आपूण ताशे वाजयतालो आनी ताशे वाजयता अकस्मात ताका कितें तरी काळजान तिच्या कळ येयली कितें तरी ताका बरें दिसना जालें आनी त्यो थंयसरूच त्यो वाजयता जमनीर कोसळ्ळो. स्टुडंटा खातीर चड शिरोपकारा म्हणून सांगूंक जाय.